देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो योग. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू एका मागण्याच्या घरांत आपली ओळख करून दिता. ताची खबर आमकां आयकूंक मेळटा. जेजू आपल्या शिकोवण्यांक लागून आनी आपल्या मिलाग्रींक लागून जेरुसलेमाच्या लोकां मदें फामाद जायत वेतालो. आमी ह्याच ताच्या स्वभावाक लागून एक धर्मशास्त्री त्या मागण्याच्या घरांत ताच्या हातांत इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक हाडून दिता. त्या पुस्तकांतल्यो कांय वळी आपणा विशीं वाचल्या उपरांत जेजू तांकां आपली वळख दिता आनी सांगता की जें हांवें वाचलां तें आयज संपूर्ण जालें म्हणून. हें आयकून त्या मागण्याच्या घरांत आसलेलो सगलो लोक रागाबरीत जाता. जायते फावटी आमचे मुखार हो संवसार सोत दवरता, पूण तें सोत मांडून घेवंक आमकां खूब कठीण लागता. पूण आमच्या मान्यांत वो ना मान्यांत तें सोत आसा तें फोट कदींच जायना. जेजू ह्या संवसारांत आमकां एक सोताची आनी नितीची वाट दाखोवंक आयलो. तोरायच्या दिसा आमी ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करतना देवा लागीं आमच्या जिवितांत सोत मांडून घेवची सोक्ती आनी बोल बापा लागीं मागुया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मांडून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळना देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.